Luke chapter 1 verse 39 to 45. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हे घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावाधावी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान ऐकतच तिच्या कुशींत असलेल्या बळकान उडी मारली. एलिझाबेथीन पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ. म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचे हे भाग खंय तावन म्हाका फावो जाले. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुळशींतल्या बळकान उल्हासान उडी मारली. तरेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. John chapter 1 verse 1 to 14. वेळा काळा पूर्वी सोबदू असलो, सोबदू देवा सवे असलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमनशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताच्याच मारिफान जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं, पगार देवा वरवीं. आनी सोबतो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.